पर्यटन सीझन सुरू जालो. सप्टेंबराचो पयलो सप्तक जालो तरी गोंयच्या दर्यादेगांचेर शेक ना. CZMP प्लान सरकारी पावड्यार हुमकळ्ळा. जाल्यार CZMPची केस NGTत अडकल्या. त्या फाटभुंयेर NGTन शेक धोरणाक स्थगिती दिल्ल्यान शेकवाल्यांचे शेक वटप हुमकळिल्ले. हायकोर्टान NGTचो स्टे काडिल्ल्यान गोवा बीच शेक धोरण 2019-2022ची वाट मेकळी. So you got relief from High Court today. What is your say? No, see, that's why we approach High Court to get a relief. Today we are happy that all the shack owners got relief in Goa. High Court has today permitted to go ahead with the shack policy, and we can now proceed with the allotment of the shacks in Goa. And High Court has also said that we should finalize the CZMP as early as possible. But today the order of the NGT, to the extent it stops us from going ahead with the shack policy, has been vacated by the Honorable High Court. So we can now go ahead with the shack policy and allotment further of the shacks in all over Goa. गोंयचो एकाच दर्यादेग राज्याचो CZMP फायनल जावपाचो उरला. CZMP 30 नोव्हेंबर मेरेन फायनल जातलो म्हूण सरकारान NGTक सांगला. तितल्याचेर CZMP जाता तितले बेगीन तडीक लावचो म्हूण सांगून हायकोर्टान गोंय सरकार आनी शेकवाल्यांक सध्या हुस्क्या मेकळे केल्यात. ते भायर पारंपारीक शेकवाल्यांक शेक वांटपांत 90% आरक्षण दिवपा आड हायकोर्टात याचिका आसा ती वेगळी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.